वेस्टर्न बायपास ओपोज करपाक आनी वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स जाय म्हूण सांगपाक म्हाका सदां आख्या बाणावले लोकांक ऑलरेडी सांगून सगळ्यांक दाखयलो आहा. एज अ MLA आफ्टर आय गॉट इलेक्टेड इन 2022 आय हॅव डन माय पार्ट ऑफ स्पीकिंग एंड ऑफ मेकिंग शुअर दॅट वी गेट स्टिल्स, बट आमकां स्टिल्स मेळना आनी स्टिल्स मेळना जावन गेल्या त्या पावसाक ह्या पावसाक बाणाल कितको बुडवता आनी कितें डिजास्टर जाता तें सगळ्यांक चोयलो आहा. सगळ्या खबर जालो आहा की 19 डिसेंबर हो वेस्टर्न बायपास इनॉग्रेट जावपा म्हूण, पूण MLA ऑफिसा सांगलो ना, पंचायतीकूय सांगलो ना आनी म्हाका सदां हिंग ट्रान्सपोर्ट आनी तांकांय अजून खबर ना. सो 19 इनॉग्रेशन जातलें जाल्यार आमकां खबर ना. But we have done a joint inspection today. We have called the panchayat, we have called the locals, we have called the farmers, electricity department, PWD highway, PWD state, transport MVR contractor आणि SP traffic सो हे सगळें आपयन आमी लिस्ट ऑफ पॉयंट्स दिलो आहे की कित करपा जाय. अंडरपासा पोंदा लायट घालपा जाय, सगळे सर्वीस रोडार रम्बलर्स घालपा जाय, सेफ्टी सायन्स घालपा जायो, स्पीड लिमिट्स घालपा जायो आनी सायड लायट्स घालपा जायो तुगे हेजेर. प्लस वॉटर क्लॉगिंग जाता सो तो तेमी म्हाका सदां एक्सप्लोर करपा जायो सारको उरोंक. तो हिंग ड्रेनेज सिस्टम कांय केलो ना. सो हो ड्रेनेज सिस्टमा लागून तांकां सांगलो आहा दॅट दे हॅव टू पुट दीस डावन आनी दे वूड सजेस्ट दॅट दे वूड कम अगेन मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट मॉन्सून एंड फायंड अ सोल्युशन. कित्याक आजून तेमी सोल्युशन गायलें ना. मागीर दुसरें म्हणटा तें हें जे हायवे वेस्टर्न बायपास स्टिल्साचे जावपा जाय आसलेलो तो आज हिंग जमनीचे जालो, ताका लागून हिंग आख्खें फ्लडींग जाता. आनी तें फ्लडींग जर तर मिटिगेट करतो जाल्यार सुमरांनी तें फ्लडींग रिड्यूस करतो जाल्यार हे जे 4 नल्ला वयताय, हे 4 मेजर नल्ला जे वयताय ते बांदकाम करून ते करपा जाय. अजून रिटेनिंग वॉल जायला नाही. दिस इज द परिस्थिती. आनी फाल्यां जरी तरी हिंगा युनियन मिनिस्टर येयलो इनॉग्रेशनाक, आय थिंक इन फ्रंट ऑफ युनियन मिनिस्टर वी आर गोइंग टू पुट अप पिपल्स प्रोटेस्ट एंड पिपल्स रिक्वायरमेंट, बिकॉज टुमोरो जरी तरी हे इनॉग्रेशन जालें आनी ह्यो रिटेनिंग वॉला अप्रुवल ना जाल्यार परत इन 2025 अगेन वी आर गोइंग टू हॅव अ प्रॉब्लेम.